गायजी वर्ल्ड वीक्षण करच्या सहवीक्षकांक नाचणारा नाचणारी प्रो ह्या कार्याक मोगासो स्वागत. ह्या स्पर्धेच्या पहिल्या हंतांत 28 स्पर्धकांनी पात्र घेतलो आणि तांतून 4 जण एदोळस एलिमिनेट जाऊन 26 स्पर्धिका मुखल्या हंताक उत्तीर्ण जाल्यांत आणि आज तावन तांचो मुखलो राउंड आरंभ जातलो आणि हांची बरोवणी करूंक आमचे मुखार आसात लोकमोगाळ कोरिओग्राफर मिस्टर आविल डिक्रूज. सर, तुमकां ह्या कार्याक हांव मोगाचो स्वागत मागता. मानेस्त आविल डिक्रूजाक सांगात दितात आसात लोकमोगाळ नाचपीन आणि कोरिओग्राफर मिस हर्षल डिसोजा. तुमकांय ह्या कार्याक हांव मोगाचो स्वागत मागता. आणि ह्या नाच प्रदर्शनाच्या मध्ये आमच्या स्पर्धिका सांगाता संवाद करतले आमच्या ह्या कार्याची निरूपकी मानेस्तीन जेनिशा केम्मण. तुकाय ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. तर घडाय नाका, तुमका सीधा नाचणारा नाचणारी प्रो स्टुडिओक हांव आपोवन व्हरता. सो मी सांग परत एक पुटी ह्या कार्याक स्वागत. आता हांगासर एक जबरदस्त परफॉर्मन्स दिवंक आमचे मुखार येतले आमचे मोगाचे जियाना फर्नांडीस. Hi Gianna. Hi ma'am. How are you? I'm fine. How are you? I'm doing great. Okay, tu kहीं तो नेते हैं Palat Kamod Bidri. पलट का मूड बिदरी तो नेते हैं सो हांगासर येताना तुका बीन दिसते आसा की Chur. चूर ऑडिशन राउंड कशें जालें तुजें? बरें जालें. बरें जालें. सो ऑडिशन जाता आतां हांगासर येता आसतना कॉन्फिडन्स चडला म्हण चिंता. वय. वय की ओके. आतां पळया तुजे विशयान आमचे जजेस कितें सांगतात म्हूण सांगू न्हू. All the best, Gianna. Thank you sir. All the best, Gianna. Thank you ma'am. ओके. आतां आमच्या दोगांय जजेसांक तुका ऑल द बेस्ट म्हणा. हांवूय तुका ऑल द बेस्ट म्हणटा आसा. पळया तुजें परफॉर्मन्स कशें जाता म्हूण सांगून. येस, ऑल द व्हेरी बेस्ट जियाना. Thank you ma'am. रस्त्यार चलताना नखरे दाखयता चेड्यांक पळोवन कागरो फुलयता. रस्त्यार चलताना नखरे दाखयता चेड्यांक पळोवन कागरो फुलयता. व्हडल्यान हांसून तांकां फुलयता. बेण हालोवन दळोवन आंगवर काजऱ्यांक कुडाय कुडायता. हांव आंगवर चेडूं मुझे फाटल्यान पिरे चेड्याचे ते म्हणटात पेडवाजे काजाराचे. ना रे बाबा हांव काजार जावपाचे. शेजराचो गुपी म्हज्या मोगान पडला मिस्ता. येतना वेतना शुक शुक म्हाका तो लागता. शेजराचो गुपी म्हज्या मोगान पडला मिस्ता.
वेतना शुक शुक मका तो कुत्ता गोपी के माय मुझे आंकोर बाय कुत्ता आणि ताचेशी लगीन कोरमोड मुझे फाटल्यान पोळल्यान बोला अंकुवर चोड सोड वर्षाचे मुझे फाटल्यान पीरे चेडाचे ते म्हणतात बेळवाजा काजाराचे ना रे बाबा औ काजार जावपाचे Wow, Gianna, what a performance! तू क्लासिकली ट्रेंड गे वय वय कळलें म्हाका समुदाय तें क्लासीक आयिल्लें पळोवन बारी खुशी जाली सो आतां पळया जजस कितें सांगतात म्हूण सांगून जायत गे जजस वच्ची जियाना बरें लागलें परफॉर्मन्स तुजे प्लस पॉयंट काल म्हणल्यार एक्सप्रेशन्स हर एक बीट वर्डाक एक्सप्रेशन्स आसले आनी तुवें भरतनाट्यम ट्राय केलें जेनिशान सांगल्या बरी तुवें भरतनाट्यम ट्राय केलें तुका एडवान्स करी येतालें म्हणून म्हजें सजेशन मात कित्याक म्हणल्यार भरतनाट्यम बरें दिसलें बट इट लूक बेसीक बट यू कूड हॅव डन बेटर बिकॉज द होल कोरियोग्राफी वॉज वेरी गूड सो ते एक उडास दवरूं आनी सगळे बीट्स धरले तुवें होय होय एक सोडलें म्हणजे कित्याक म्हणल्यार हांवें आनी इल्लें पोस्टमॉर्टम करचें तातूंत कित्याक म्हणल्यार यू कॅन डू बेटर so try to take all catch all the beats and choreograph there and give that kali jatka matka kala diung pade ani props use kele tu umbrella use kele tanun flowers aile trumpet use kele ani tuje skirts use kele so overall I used the stage very well ani tuje attitude te apodak jay zalle te attitude te alle ani so it has come out good and ऑल द बेस्ट आनी तूं नेक्स्ट रावंडांत शुअर आसतलें म्हाका गोत्ता आनी सगळ्यांक गोत्ता आमकां सो नेक्स्ट टायम आनी की टफ ओके ओके सर ऑल द बेस्ट थँक्यू सर हाय जियाना हाय मॅम म्हाका एंट्री मस्त लायक जालें अम्ब्रेला काण्यान फ्लावर्स पडचे दॅट वॉज गूड आनी एक्सप्रेशन दॅट वॉज टू गूड थँक्यू ओके टू द परफॉर्मन्स कॉस्ट्युमी बरें लागलें म्हाका आनी एक मायनस थिंग म्हळ्यार लिपसिंग म्हटलें ओके लिरिक्स सांगिचारलें तुवें की एक्सप्रेशन वॉज नायस लिपसिंग सांगलें तर होल डान्स वॉज समथींग डिफरंट ओके या ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू मॅम ओके सो जियाना कितें सांगलें सरान आनी मामान समजलें वय ऑडिशन्सान ती तुका मुस करेक्शन्स मेळ्ळे तुवें ते पळयलें आनी आतां परतून तुवें आणखी बरें केलें सो सरान सांगलें नेक्स्ट रावंडान 100% तूं आसताय म्हूण सांगून सो दॅट्स अ ग्रेट थिंग तुका आनी एक रावंडाक आमी ऑल द बेस्ट विश करता जायत गी थँक्यू मॅम येस थँक्यू आतां हांगासर मुखलें परफॉर्मन्स सदर करूंक मुखार येते आसा नांवांदस मेलोडी आसले मेलोडिया ओवर टू मेलोडिया हाय हॅलो कशें आसाय बरी आसा ओके सो मेलोडिया म्हाका तुका पळयतना 2 क्वेश्चन जायते आसात मतेन जायते नांवांदस मेलोडिया आसा मेलोडी आसा वय वय. हे नांवाची विशेशता काले रिदम म्युझिक rhythm music so नांवांदस rhythm and music आसा which means that you are expert with rhythm and music Yeah. right आणि सेकंड क्वेश्चन्स कालेंगे म्हण सांगल्यार हांगा एक पॅन्ट सुखत घालेंगे तुवें कालें ते शोकेस ते शोकेस करूंक ओके सो हांव चिंता हांगासर ताच्या डान्सांत ती काले म्हण एक स्पेशलिटी आसूंक पुरो वय मू वय सर केदाळे सांगता आमकां कितें म्हण सांगल्यार यू हॅव टू ब्रिंग समथींग स्पेशल एक रियालिटी शोवाक येताना यू हॅव टू बी युनीक म्हण सांगून न्हू Yes. सो तुजें हें प्रॉप सेटींग स्टेज सेटींग तुवें जें कितें केलें तें पळयतना म्हाका एक्सायटमेंट आसा कितें आसूंक पुरो गे म्हण सांगून न्हू सो तूं गंचे गांवचें म्हण सांगता गेलें हांव नित्यादनगरांत हांव ओके सो आतां हांगासर येता आसतना तूं कॉन्फिडंट आसा गी वय ओके सो आतां हांगासर आमचे जजीस कितें सांगता तुज्या विशयान म्हण सांगून पळया मेलोडिया लास्ट टाइम माट केलें आज काला करताय ह्या फुडें पळयचे तुमी सरप्रायज आनी तुजे कॉस्ट्युम्स आनी हें पळय एक्सपिरियन्स पळयतना इल्लें बेन दिसता कारण हांगा हें पळय एक वय मार्क पळय आसा सो पळया ऑल द बेस्ट आतां स्टेजीर देऊन सकयल म्हणून देवूं का गी ना ना ह्या फुडें ना नाही ओके देवा करता थँक्यू हाय मेलोडिया हाय आय रियली एक्सायटेड पळोवंक सेटअप करून दवरलाय तुवें ऑल द बेस्ट थँक्यू ओके सो जजीस हांव हांगासले ऑडियन्स पुरो एक्सायटेड आसात पळया तूं स्टेज कशें तोडटाय म्हण सांगून ओके Yeah. ऑल द व्हेरी बेस्ट मेलोडिया थँक्यू Hey!
जीन्स तुझे निळशा रंगाचे, हे जीन्स करता हाल माझ्या काळजाचे. पोखरी पोखरी डोळे ताजे काजूल रंगाचे, हे डोळे स्वर्गात नीद माझ्या रात्रीचे. अरे टाईट फिट जीन्स तुझे निळशा रंगाचे, हे जीन्स करता हाल माझ्या काळजाचे. पोखरी पोखरी डोळे ताजे काजूल रंगाचे, हे डोळे स्वर्गात नीद माझ्या रात्रीचे. हे चेडवा सांग सांग तुझ्या जीन्साक इतलं बुरा कित्याक मा, तो मान दापून व्हरून वस्तू किती पावूंक ना. ओ छेडिया अरे रे सोड छेडिया मन मस्तुरांक दांपना, या माझ्या हृदया भितरली काळजावणी कित्या गायकना. आय्यो 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 टाईट फिट जीन्स तुझे निळशा रंगाचे, हे जीन्स करता हाल माझ्या काळजाचे. पोखरी पोखरी डोळे ताजे काजूल रंगाचे, डोळे स्वर्गात नीद माझ्या रात्रीचे. हे चेडवा सांग सांग हे जीन्स तुझे पेंगडा कशे अर्धाता, हालवून दलवून तुंगो पाय चलताना फुटा किती कावजेडी बघता. ओ छेडिया सांग रे तू सांगतो का माझा हुस्को कित्याक ना, अरे कित्याक माझ्या जीन्सा शिवाय डोळ्यात माझ्या मोग झळकना. आय्यो 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 टाईट फिट जीन्स तुझे निळशा रंगाचे, हे जीन्स करता हाल माझ्या काळजाचे. अरे पोखरी पोखरी डोळे ताजे काजूल रंगाचे, हे डोळे स्वर्गात नीद माझ्या रात्रीचे. मेलोडिया येस तुझे हाव भाव पुरा पळयताना हांवें कालेच्यान कितें करता एक सोफिस्टिकेटेड चेडू फुल्ली क्लासी म्हणून तूं तुवें हांगा येवन टपोरी मास स्टायल केल्लें पळोवन न्ही म्हाका निजायकी एक सरप्रायज आसलें तें. ही सगळी कोरियोग्राफी कितें आसा तुजें ओन कोरियोग्राफी की तुका कोरियोग्राफर आसा? ना ना राहुल पिंटो. राहुल पिंटो. ओके बारींच बरें आसा युनीक आयडिया आसली ती नोट म्हणी ओरिजिनल ना 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 गे ओके इल्लेशें काडया हांव चिंतलें. सो आनी एक युनिवर्सल प्रॉब्लम आमच्या चेडवांचे टायट फिट जिन्साचे प्रॉब्लम तुवें स्टेजीर हाडून दाखयले द वे यू वोर द जिन्स आनी तुवें डिपिक्ट केल्ले स्टायल जावन आसा. हांव चिंता सक्टांकी प्रॉब्लम काले म्हण युनिवर्सली कळ्ळें वैमू. सो म्हाका तूं सुपर खुशी जाली तुजे डान्स पळोवन तुजें एक्सप्रेशन पळोवन. पळय आतां सर आनी मॅडम कितें सांगतात म्हूण सांगून ओवर टू द जजीस. मेलोडिया येस तूं पळोवंक कितलें पाप दिसताय पळय ताजें तें उलटात करनासताय. सांगलें तुका उडूल तूं पोर माट केले आज काल करताय म्हणून आज टपोरी बरें केलें कंप्लीट. आनी ते एक बीट्स आहात न्ही ते इन्स्पायर्ड बाय लियांडर गिम मोस्टली. आमचे लास्ट टायम मातशे कंटेस्टंट लियांडर आनी शरण आहले सो ताणें ती ऑलमोस्ट कोरियोग्राफी तशीच करची. सो मे बी दॅट हॅज कम हियर. आनी तें बरें दिसलें कित्याक म्हळ्यार कॉस्ट्यूम चेंज जावन दी आनी कॉस्ट्यूम चेंज करतना तुजे एक्सप्रेशन्स जावन दी. से इजी ना तें कित्याक म्हळ्यार टू कॅच एवरी बीट इट इज नॉट इजी अँड यू हॅव डन इट व्हेरी इजिली. म्हळ्यार काही प्रॉब्लेम नाशें केला ते थोडे कश्ट जातात टायमींग कळना थोड्यांक. आनी तुजें तें काजुळे दोळ्यांचे ते कर परतून तें पुरो आसतलें. मागीर बुराक कशें केलें मागीर सलमान खानाकी अण घालें स्टेजीर. सो हें पुरा राहुलाचीच आयडिया की तुवें घालें सजेशन दिलें? ना राहुल दाटून फुल कोरियोग्राफ केला. ओके. एनर्जी इल्ली मिसींग आहली मे बी हें त्या पदाक लागतना आमचे बिट्स आयकताना आमकां एनर्जी चड
एज एम दिसता बट ओवरऑल डान्स बरो आहलें एनर्जी वायज इल्लें काम कर म्हळ्यार तें आमकां तेल्या पोवपाक दाडा आयकून सवय म्हळ्यार दिशीन एनर्जी ते दिसता तुवें केलें बट यू कॉन्सन्ट्रेटेड मोर ऑन एक्सप्रेशन्स एंड दी चेंज ओवर एंड बीट्स आनी पुरो बीट्स आहले बीट्स धरले तुवें एक आनी खंयचे एक हाजे पयलें कोण जियान आयिल्लें ताणें म्युजिकाक तितल्यान इम्पॉर्टन्स दिवन बरें करून केलां बट तुवें एक बीट धरलें हांव तेन्ना सांगून आसलो ताका ताणें हय हय घालें सोडलें देखून तुवें तें पुरो कंप्लीट करून सोडलें सो कॉम्पिटिशन टफ जावन उरता हांवें चिंतिल्लें ओके तितलें कॉम्पिटिशन ना ह्या फावटी बट इट इज गेटींग बेटर एंड बेटर सो तुजे तो आनी की नेक्स्ट काल एक्सपेक्ट करेत आतां चिंतून आसा हांव सो ऑल द बेस्ट फॉर Thank you. हाय मेलोडिया हाय खंयचे क्लासीर आसाय हांव सेकंड इयर डिग्री ओके म्हाका बेन दिसलें वस्तूर घालता काडटा आनी खंयचे काडटा म्हूण सांगून ओके एंट्री मस्त युनीक आलें लायक जालें म्हाका एग्जिबिशन टू गूड एक सांगचे तर स्टेप्स इल्ले इनकम्प्लीट आसले म्हूण बगलें म्हाका ओके ओके मागीर कोरियोग्राफी कोणें केलें राहुल पेंटो ओके आनी की इम्प्रूव करयेत म्हूण बगलें म्हाका ओके ओके आनी की चड बेटर करयेत ओके अर्ले सॉंग्साक स्पेशली तुका ओके ओके या थँक यू ऑल द बेस्ट थँक्यू जजस तुका एक एग्जाम्पल मेळ्ळें लियांडर आनी शारनाचें ती आज खंयच्या लेवलाक आसात म्हूण गोत्त आसा वय सो तूंय मुखल्या लेवलार तशेंच पावून दी म्हणून आमची आशा जावन आसा तूं एक टाटो घालनी दिसता सिक्साचें वय गे म्हाका ते एक सांगूंक उडा जाल्लें ताणें केंगी चे म्हणटाना चे दाखयलें आल्ले पुरा घाला ताणें सो हर एक सरान आनी मामान सांगल्या बरें हर एक बिटाक तुवें एक दाखयलें काजोळ दोळ म्हणटाना जावन दी टॅटो जाता 6 म्हणटाना पुरा बऱ्या रितीन आशिल्लें आनी कितें मॅडमांनी सांगलां कितें तुका आनी तांणी करेक्शन केलां खंडीत रितीन नेक्स्ट रावंडान तूं ते खंडीत फॉलो करतलें म्हूण सांगून आमची आशा जावन आसा रेडी आसा की नेक्स्ट रावंडाक ऑल द व्हेरी बेस्ट मेलोडिया थँक्यू यस येदोळ पर्यंत जाल्ली हर एक परफॉर्मन्स तुम्ही खंडीत रितीन एन्जॉय करते आसात म्हूण सांगून हांव चिंते आसा आनी आतां हांगासर असलेंच आनीक धमाकेदार परफॉर्मन्स दिवंक मुखार येते आसा आमचे मोगाचे ॲश्लिन हाय मॅम हाय ॲश्लिन कशें आसाय हांव हुशार मॅम तुमी कशें आसा हांव सुपर आसा सो तुजे अटायर पुरा पळयतना म्हाका पंजाबाचे उडास येता आसा काले भांगरा करचे प्लानर आसा गी वय गे आतां सांगताय गी ना मागीर सांगताय आफ्टर द डान्स ओके सो खंयच्या क्लासीन शिकून आसाय तूं हांव 9th स्टँडर्ड खंयच्या स्कुलांत सेंट जोसेफ इंग्लीश मिडियम आड्यारपदा ओके सो आतां ही तुजे डान्स कितें आसा ताका कोरियोग्राफर आसा की तुवें खुद कोरियोग्राफी केली कोरियोग्राफर कोरियोग्राफर आसा कोरियोग्राफराचें नांव सांगताय गी स्नेहित सर स्नेहित म्हणून ओके ओके सो आतां हांगासर तूं फूल प्रिपेर्ड आसाय म्हूण चिंता इल्लें बीन दिसता आसा गे इंट्रोवर्ट गी तूं चड क्वेश्चन्स विचारयेत मू हांवें ओके सो आतां आनी एक क्वेश्चन घालें गे म्हूण सांगल्यार तुका कसले डान्स फॉर्म तुका एक्चुअली पर्सनली बरें लागता आतां दुसरे टायपाचे डान्स आसात वय मग तुका खंयचे तूं एन्जॉय करताय खंयचेय जाता सो पुरा ओपन टू ऑल द स्टायल्स रायट ओके सो आतां हांव चड क्वेश्चन दिसान तुका टेन्शन दिना जायत गी जजस कितें म्हणटात म्हण सांगून पळया ओके टू जजस जेनिसान सांगल्या बरी बांगरा टायप कालें करताय तूं सो बांगरा म्हणल्यार काले जाय पडटा एनर्जी सो वी एक्सपेक्ट दॅट एंड ऑल द बेस्ट ओके थँक्यू सर हाय ॲश्लिन हाय मॅम आर यू नर्वस नो नो शो शुअर ओके ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू मॅम ओके तुवें नो म्हूण सांगलें आतां तुजे डान्सांत आमकां कळ्ळें जेतून चुरी नर्वस ना आनी फूल एनर्जेटीक आसाय म्हूण सांगून रेडी गी येस कम ऑन बल्ले बल्ले ओच यू
कसली वर्णूक जायना बदलताचे सोयताना मौनात हजार मधुर चिंतना देखा ताका ते म्हाका सोयना काळजात म्हज्या घडयेचे सुकना मोगार ताच्या पडला पूण ताका सांगू कशें कळना मोगाची जर तूं दर्याची तान तूं भुमीर देऊन तूं ये मोगाची जर तूं दर्याची तान तूं भुमीर देऊन तूं ये तुझ्या काळजाच्या तोंड्याक मोग करूंक शिकय बाबुली फुलां पोरत्यांत तो फुलय दोन काळजां मेळय मोग करूंक शिकय दाखोवन तुजे ते सात रंग पावसा 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 उदाक म्हणे जायगी समास जायगी ओके सो तुझे एक म्हाका प्लस पॉयंट काय लागले गे म्हण सांगल्यार तुझे एटायर कितें आसा पळय तुका बरें करून ताणें कॉपरेट केला म्हण सांगीत पांयाचे आलतात अंदर नवय तुजे इणी घालें पळय ते एक पुटी पाटी वचूना डान्स करतना तितले एनर्जी घालून तुवें डान्स केल्यार ते इणी कितें आसा ते तशेंच आसा तुवें घालें क्लिप घालें बीन घालें गुत्तू ना पूण ते तशेंच आसा अँड सॉंग सिलेक्शन कित्याक म्हण सांगलां आमच्या स्कूल टायमात आमी एक ह्या पदाक आमी डान्स करनेत आसल्या तशें जाल्यार म्हजें एक फेवरेट सॉंग म्हण येत अँड तूं सोबत दिसते असय तुजें डान्स बऱ्या रितीन जालें पूण आतां हांगासर आमचे एक्सपर्ट्स कितें सांगतात म्हण सांगून पळय जायत गी ओवर टू जजेस हाय ऐश्लेन Hi, ma'am. टायर्ड जाले गे No. ना इतले एनर्जी घाले तुवें आज टायर्ड जायचे ओके हांसून हांसून मस्त सोबीत करून डान्स केलें Thank you, ma'am. कितले दीस काणले तुवें एक कंप्लीट करूंक एक महिना. एक म्हयनो होय. ओके स्टेप्स कोरियोग्राफींत रिपीट जाल्ले बरी बगले म्हाका ओके सेम कोरस रिपीट जाल्ले बरी बगले मागीर एनर्जी थ्रू आवट आहले खंयच्याक जाय एनर्जी ताका मात केले खंयच्याक नाका तांतूं तुवें स्टायलांत मेंटेन केले ओके व्हेरी गुड Thank you. हाज्याक पयले खंय मनी डान्स केलाय की तुवें ना येंत. येन ते होय. ओके ऑल द व्हेरी बेस्ट Thank you, ma'am. आश्लीन बांगडा केलें तुवें स्नेहित सराची कोरियोग्राफी म्हणल्यार होय. सो हांवें काल सांगचें म्हळ्यार बांगडा हांवें स्टार्ट करतना सांगलें एनर्जी बिल्डअप जायचें बट स्टार्ट करतना ते लायटर स्टार्ट कर म्हळ्यार जस्ट अ सजेशन बरें जावना म्हण न्ही लायटर स्टार्ट कर म्हळ्यार म्युजीक तशें आसा मागीर ते बांगडाचे बीट स्टार्ट जाताना ते हेवी घालूंक त्याला तितले वेरायटी मेळटा तुज्या परफॉर्मन्सांत आनी खंय प्र ते हो हो ते स्टेप्स आसात न्ही ते इल्ले लायट स्टेप्स या काले एक्टिविटी तशें प्रकार केल्यार आनी इल्ले एनरिच दिसता तुजें परफॉर्मन्स आनी ते तुजी एनर्जी बिल्ड करून आतां बिकॉज दीस इज अ एनर्जेटीक सॉंग तुजे ते बांगडाचे बीट्स येताना तुजी एनर्जी तेंय बिल्ड करीत तुवें ते हो हो आसतना यू कॅन टेक रेस्ट देर एंड गिव समथींग वीच इज लायट ते एंड मागीर तुवें फूल ऑन एनर्जीन डान्स करीत आनी नेक्स्ट काले म्हळ्यार हात यूज करतना बांगडान खंय खंय जाता तितले उकल्या आय मीन हात बॉडी काले म्हळ्यार बांगडा इज दॅट इवन बायला इज सेम बट यू हॅव टू यूज युअर होल बॉडी रिस्ट्रिक्ट करनाका तशें अशें रिस्ट्रिक्ट करनाका यूज इट फुल्ली ओके आनी खंयचेय डान्स जाल्यार स्पेशली बांगडा आनी कोरियोग्राफी बरी आहली तुवें स्टिक्स यूज केले मागीर स्टीक यूज केली मागीर हँड स्कार्फ यूज केले मागीर अम्ब्रेला यूज केले स्टेज बरी यूज केली बट कोरियोग्राफी करतना तें उडास दवरू एक वेरायटी हाडणे ते सेम एक्सप्रेशन दवर नाका आतां फॉर एग्जाम्पल दुसरी एक्सप्रेशन चेंज जातात एक वर्ड्सा खातीर सो तें तातूंत वर्क कर नेक्स्ट ओके एक्सप्रेशन प्लस एनर्जी आनी एनर्जी बिल्डअप कर तुका एनर्जी मेळना आतां लास्ट जाताना फूल अशें जाता आमकां सो ट्राय लर्निंग टू बिल्ड एनर्जी बिटवीन द परफॉर्मन्स ओके ऑल द बेस्ट Thank you, sir. थँक्यू सो मच जजेस सो जजेसान तुमकां करेक्शन दितना एक्चुली आमकां मस्त शिकोवंक मेळटा मॅडम जावन सरान जावन कितें सांगतात आमकां सगळ्यांक ऑडियन्साक टी व्ही कोण पुरो पळयता असं सगळ्यांक की डान्स म्हळ्यार कितें दुसऱ्या डान्साच्या फॉर्मा विशयान कळटा वैमू आतां तुज्या हातून म्हाका एक हेल्प जाय म्हाका एक सिंपल स्टेप शिकयताय की कशें डान्स करचें म्हणून सांगू न्हू भांगराचें हात मणी वयर कर न्हू कशें करचें सांग एक स्टेप घाल हां ओके या हांवें केल्लें बरी ओके हां अब्बा सर म्हाका जज करनाका जाय ओके ओके सो नेक्स्ट टायम येतना तूं आनी कितें परफॉर्म करतें पळय म्हाका एक स्टेप शिकोवंक कूड आस दवरून घे जाय की तुका एक टास्क दिला नेक्स्ट रावंडाक आनी इल्ले क्रिएटिविटी जायचें म्हणून सांगून ते खंडीत रितीन तूं आनी तुजे कोरियोग्राफर फॉलो करतले म्हणून हांव चिंता आनी तुका मुख्य रावंडाक हांव ऑल द बेस्ट विश करता आसा Thank you, ma'am. ऑल द व्हेरी बेस्ट Thank you, ma'am. येस
आमची मुगाची स्पर्धिका खुद स्टेजीर येवन डान्स करचे सांगाता आमकांय नाचयते आसात. आतां मुखलें स्पर्धी अशेंच आसा आमकांय नाचोंक ते आयती आसा. पळय हांव कोण म्हूण सांगून मुखलें स्पर्धी जावन आसा आमचे मोगाचे रिशल. हाय हाय रिशल, तूं येता आसतना बारीक खुशयेन आयलें फॉर्मल्स बरा घालन. एक डावट म्हाका कितें सांगता थंयसर चेर कालाक रेनकोट घालून दवरलें. ते मागीर म्हाका घालूंक देखून ताचे पयले चेराक घाले. ओके, आनी इशन म्हाका फूल टीव्ही सेटअप पुरा दिसता आसा. आमचे दायजीवल टीव्ही सयती थंयसर आसा. सो म्हाका एक इल्लीश आयडिया येते आसा वेदर फोरकास्ट आनी पुरा पळयतना थंय पावस आसा सत्री आसा म्हणटाना आमच्या जजसांक ऑडियन्सांक विक्षकांक इल्लें हिंट मेळ्ळें कोण ना. पूण होडोलतोन कितें जाता सांगे म्हण आमकां मस्त सरप्रायज वयर सरप्रायज मेळटे आसात पळोवंक. सो तो तुज्या परफॉर्मन्सान काल सरप्रायज आसा म्हण सांगून हांव पळोवंक एक्सायटेड आसा. सो तूं आमचे पासून तूं डान्स करूंक एक्सायटेड आसा गी? वय खंय तो आयलें म्हण म्हाका पयलें सांग. हांव वामान जिरता वा मंजूरतान आतां हें पुरा कितें आसा हें पुरा पळयतना म्हाका कोरियोग्राफी आसल्यार बरें दिसता. वय कोरियोग्राफर आसा की तुका? वय नांव कितें सांगता? राहुल पिंटो. राहुल पिंटो सेकंड. ओके, हांगासर पुरा जाणां तुमी पुरा सेम कोरियोग्राफराक चूज केलें की घालें ना? ओके, सो एकामेका हेल्प केलें तुमी आमी पळयलें बॅक ऑफ द स्टेज. सो मस्त खुशी जाली ती हेल्पफूल नेचर कितें आसा तें पळोवन. खंयच्या क्लासीन शिकता आसा तूं? हांव फर्स्ट PU. फर्स्ट PUC. ओके, ताच्या सांगात तुका डान्स करूंक प्रॅक्टीस करूंक टायम मेळ्ळो की? वय मॅनेज करता. मॅनेज करता. कितले टायम जाले हे डान्स तुका प्रॅक्टीस करूंक? 1.5 week. 1.5 एका भितर तुवें हें केलें वय मू? ओके, आतां पळय हांगासर आमचे जजीस तुका कितें सांगतात म्हूण सांगून. रिशल, पावस बारीक आसा की जोर वारें वादळ आनी जोर पावस आहा की? पावस म्हळ्यार उणें जाला तशें हांवें आपयजें आतां. ओके, तुज्या डान्सांत आपयता येता. वय. ओके, आनी आमचे तुवें जेनिशान एक सांगलें तुमी त्यात कोरियोग्राफर कडेन येतात. आमच्या कोंकणीन कोरियोग्राफर उणें जाल्यात. सो देखून आमी आतां क्रिएट करचे नवे नवे. सो हांकां चान्स दिवन ही मागीर नेक्स्ट कोरियोग्राफर जातात. सो वी आर जस्ट गायडींग देम. दॅट्स ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. हाय रिशल. हाय मॅम. मस्त प्रॉप्स दिसता आसा स्टेजीर. वय बरें करून युटिलायज कर. ओके, ऑल द बेस्ट. ओके, ऑलरेडी जजेसांनी सांगला की तेंका रिजेक्ट कालें कर न्हू म्हूण सांगून. तुका ऑल द बेस्ट विश करता आसा. मागीर परफॉर्मन्स जातात परत येता तुजे पांय ओडूंक. रेडी आसा गी? वय. ऑल द व्हेरी बेस्ट. कम ऑन रेशल. Rain, oh rain, oh rain. Rain, oh rain, oh rain. Rain, oh rain, oh rain. Wash all your pain. Let it rain. Llore pausayo. Llore pausayo. Llore pausa. Llore, 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 llore pausayo. Llore pausayo. Llore pausa. Llore, 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 llore. खुशी जाता नासूं गाता पावण्यांनी तुज्या आशा जाता दिसूंक म्हाका पावण्यांनी तुज्या म्हज्या मौनांतली जडाई आंगांतली आळसाई सुटोंक पावसांत यो यो रे पावसा यो यो रे पावसा यो यो रे पावसा यो रे यो रे यो रे यो रे यो रे पावसा यो यो रे पावसा यो यो रे पावसा यो रे यो रे यो रे यो रे स्वप्नांच्या सुंदर सर्गात म्हाका तूं आपूण व्हरताय भोगुणांचे मधुर वेंगेन उमाळ्यांनी तूं फुलयताय मोगाचो उजो सोसूंक कसो जिवाचो हुलोपो भोगूंक कसो ह्या प्रायेच्या उज्यांत सुशेगाद भिजय रे यो रे पावसा यो यो रे पावसा यो यो रे पावसा
थंय बरें पावस आयलो गी कोण ना आयलो गी येवचे बरें पावस दिसता. येवचे बरें दिसता पळय हांव घरा भोंवता मातशें पावस येना जाल्यार पुरो ओके आतां हांगासर हे सॉंग आयकत आसतना आमी कितें चिंतलें म्हळ्यार एक सत्री घेवन येवनशें वा रेनकोट घेवन येवनशें ते एक कॉमन जावन आसता वैमू असल्या कोरियोग्राफींत बट तुवें ते हांगासर आमचे टी व्ही सेटअप करून वेदर फोरकास्ट केलें मस्त बरें आसलें द वे यू गेव एक्सप्रेशन्स सो आनी हाचे डेप्थ कितें म्हूण सांगून आमचे जजस तुका सांगूंक शकतात कितें म्हूण सांगून ओके सो जजस आसून दिता सो रिशल येस मॅम कॉन्सेप्ट बरं आलं ओके कितले टायम काडले एक प्रॅक्टीस करूं 1.5 वीक 1.5 वीक ओके मदें काही म्हणे मिस जालें गी वय गेम ओके ओके अम्ब्रेला तुवें आनी चड टायम यूज करी येते जस्ट यू टूक इन हँड एंड जस्ट मूड इट ओके की चड यूज करी येते लिपसिंग नातलें ओके लिपसिंग केल्लें तर तुजें होल डान्स चेंज जाता ते ओके नेक्स्ट टायम येताना लिपसिंग आसीचें ओके एक कित्याक म्हळ्यार एक मेल सिंगरान सिंग केल्लें जावन हांवें लिप सिंग करूना या बट यू कॅन बी अ मेल हियर ओके येस दॅट्स इट ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू रिशल तुवें फस्ट स्टार्ट केलें तें इल्लें बरें जालें कॉन्सेप्ट तुजें वीथ द टी व्ही एंड वीथ दी जॅकेट एंड ऑल बट समवेर दोज थिंग्स इल्लें स्लो डावन केलें तुका म्हणल्यार बरें जालें म्हाका की जॅकेट घालप उपरांत इल्ले तुजे स्टेप्स इल्ले कंजेस्टेड जाल्ले बरें जालें म्हाका आनी टी व्ही तुवें भायर येवन ऑन केलें तें ऑन न्ही दॅट इज ओके तें तुवें म्यूट हें न्यूज सांगूंक स्टार्ट केलें मागीर यू लायक लिप सिंक वीथ द सॉंग सो तें जालें स्लो मोशनूय केलें तुवें मागीर एनर्जी आसली बट वेर एवर यू आर डान्सिंग आय थिंक दॅट या टी व्ही सेटअप केलां पळय तुवें तें तुका इंगी हाडटालें दिसता न्ही फूल ऑन सॉंग स्टेजीर सो तें म्हाका भोगलें देखून तें कशें प्लेस करा म्हळ्यार तुमकां परफॉर्मन्स एफेक्ट जायनासलो बरी पळय आनी प्रॉप्स यूज केले ते पुराय आनी मॅडमान सांगलें सो राहुलान कोरियोग्राफी करतना कशें ह्या फावटी गोजी केलें गी या बऱ्यान ना गुजी करूना करुना गी ताजे स्टुडंट्स कंप्लेन करता तो मस्तो पाप म्हणून तशें सो 1.5 तुमकां एग्जाम पुरो आहली गी घालें आसली त्या मोदें तुमी हें डान्स प्रॅक्टीस करता जाल्यार इट्स अ पॅशन टुवर्ड्स डान्स सो दीस इज वॉट वी वॉन्ट आनी सिंगिंगाक कशें आसा ड्रामाक कशें आसा सपोर्ट सो वी एक्सपेक्ट द सेम सपोर्ट फॉर डान्सिंग एज वेल ओके ऑल द बेस्ट थँक्यू सर ओके सो जजसान कितें सांगलें तुवें एग्री करता म्हणून चिंता वय. वयमू सो तुवें घरा प्रॅक्टीस करतना तुज्या सेटान प्रॅक्टीस करतना रेनकोट मम्मी घालून प्रॅक्टीस केल्लें गी वय केल्लें केल्लें तरी तुका हांगासर इल्लें अनकम्फर्टेबल बरी भोगलें गी इल्लेंशें भोगलें ओके सो नेक्स्ट टायम जजसान कितें सांगलें खंडीत रितीन गुमानान दवर सो आतां हांगासर तुजें स्माईल कितें आसा कॉन्स्टंटच आसलें उडलतून आतां पर्यंत तुवें तुजें डान्स एन्जॉय केलें म्हणून सांगून चिंता आनी मुखार आमच्या जजसान कितें सांगलें खंडीत रितीन गुमानान दवरू आनीक काल म्हळ्यार एक कन्फ्यूज जालें म्हाका ते यो रे पावसा ये म्हणून आनी परतून जॅकेट घालून आसा इल्लेशें कन्फ्युजन म्हाका आसलें तातूंत पूण आतां सरान सांगतात म्हाका तें सॉल्व जालें जायत ओके सो नेक्स्ट टायम कोरियोग्राफी आसतना ताचें तें कांय कन्फ्युजन आसचें ना वैमू राहुल डट्टू कसून सांग जायत गी ओके अँड थँक्यू सो मच तूं नेक्स्ट रावंडाक येते गी ना गोत्तू ना पूण कितें आसलें नेक्स्ट रावंडाक आनीक बरें करून परफॉर्म करून तुवें येचें जायत गी ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू मोगचनु इतल्यार आई सॉंग हांगासर संपता आई सॉंग तुमकां रुचलो म्हूण हांव चिंता जोश आसलो तर होच जोश आमी मुखल्या मंगळाराय कंटिन्यू करतले देखून पळयत येत रावा डायजी वर्ल्ड 24/7